So first issue is that without putting it on the agenda, the matter Supreme Courtan हे जाता ते matter तुम्ही any other businessaक घेऊन हे discuss करपाक शकता जेजेर कांयच पूर्व कल्पना ना. So आमचे first, it's not just allegation, it is confirmed. We will ask the entire board that we will punish them also. की unnecessary जे matter discussच जावना ते confirmation अशें हाडटात तेन्ना ते matter तुम्ही discuss केले म्हणटात आनी ते AOB आमकां प्रश्न पडटा येदो व्हडले मॅटर SEZचे सुप्रीम कोर्टात मॅटर चालू आसा ते मॅटर एनी अदर बिझनेस म्हणून बोर्ड मिटिंगेक येवपाक शकता हो प्रश्न काँग्रेस पक्षाक पडटा. आणि एजेंडा कितें घालतात रिपोजेशन ऑफ SEZ लँड अँड रिफंड ऑफ अमाउंट पेड बाय द SEZ पार्टीज विथ इंटरेस्ट. आता विथ इंटरेस्ट दिवपाचो पावर IDC कोणे दिलो. IDC ची स्वतःचीच गाईडलाईन्स आसात आणि ती गाईडलाईन्स कितें म्हणटात ती गाईडलाईन्स म्हणटात की SEZक जेन्ना IDC अलॉट करता नाव SEZची जेन्ना अलॉट जाल्ली ती गाईडलाईन्स सांगता तुमकां. The surrender policy as per 2014 and 2016 guidelines is as under. The amount paid by the allottee towards the lease rent, interest on premium, penal interest, possession fees, service tax to the corporation shall stand forfeited. Forfeited म्हळ्यार त्यान परत मेळना, कॅन्सल जाले. इलिगल रेझोल्युशन पास केला ताका इंटरेस्ट पे करा म्हणून. जे मॅटर एजेंडाचे लिस्टूच जावना आशिल्ले, जे मॅटर डिस्कसूच जावना आशिल्ले, ज्या मिटिंगेक गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स एबसेंट रावतात, आमी पळयतात आनी लिगल कन्सल्ट करतात की बोर्ड रेझोल्युशन जे घेतला तेणी ते विथड्रॉ करपाक जाय कारण ते इलिगल आसा. तुमकां कसोच अधिकार नाशिल्लो, तो एजेंटाचेरूय नाशिल्लो आनी इंटरेस्ट पे करपाचे तुमकां कोणे दिले पावर. सो ह्या एंटायर हितून आमकां दिसता की हो 123 कोटीचे गोंडबांगल आसा, हे सेटिंग केल्ले आसा जे SEZ प्रोमोटर आसा तेंचे कडेन. आनी आमचे पयशे लोन काडप, पयलींच सरकार हांगा लोन काडून चलता आनी तुमी कोणाक तरी लोन काडटात आनी पयशे इंटरेस्ट फारीक करतात. सो हेजेर ताबडतोब बंद जावचे. गव्हर्नमेंट जे IDCचे ऑफिसर आसात तांकां आमी वॉर्निंग दितात, तुमी हो लोन काडपाचे भानगडीत पडनाकात. तुम्ही तांकां जे पयशे भरलेले आसा ते रिपे करा आनी तुम्ही जे रेझोल्युशन इलिगली घेतलेले आसा ते रेझोल्युशन इमिडिएटली कॅन्सल करात. चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराकूय सांगता तूं अननेसेसरी हे मॅटर परस्यू करनाका, तूं आमचे पयशे टॅक्स पेयराचे पयशे हांकां दिवपाचे भानगडीत पडनाका. आज म्हळ्यार आमगेली की गोंयकारांक सोड ही लँड भायल्यान वयता. आतां आमी हेजेर ओपोज आहे आणि हो व्हाईट पेपर जर दिना जाल्यार आमी वी विल प्रोटेस्ट बिकॉज वी आर व्हेरी क्लियर. जेन्ना गोंयकारपण हे गव्हर्नमेंट म्हणटा आनी सगळ्याकूच चार्ज जालो हा फोटिंगपण म्हणटी, हेजेर क्लियर येवपाक जाय ह्या गव्हर्नमेंटान. आनी गव्हर्नमेंट जर तर म्हणटा, हांव कोणाचें नांव घेना, मिनिस्टराचें नांव घेना, गव्हर्नमेंट जर म्हणटा कित्याक हो BJP लेड गव्हर्नमेंट, मनोहर पर्रीकर लेड गव्हर्नमेंट, तो जर तर म्हणटा आमी जर तर रॉंग सांगताय जाल्यार तेणें आमकां इश्युरन्स दिनी व्हाईट पेपरान की लँड ही जी अल्मोरा लँड जाल्यार ती भायर जाना, भायर लोकांक जावं आउटसायडरांक गेलना. We have asked for a white paper. See, the land is quite big. There are already protests for Almora lands. There are two issues in that. One is lands which are already given before, that is in 1970, and lands which are encroached. They are all government lands. And the second issue is agriculture. Now you are going to change the scope from agriculture to non-agriculture by selling the land. Now, doesn't it make us scam? Now we have asked for a white paper. How much is the land? How much land has been applied for regularization? How much land? We कितली regularization मागिल्या? कितली तुम्ही कितले पैसे तू केले आता? I'm asking government, please, loan government. Government doesn't mean loan government. I'm asking the government. He is going to tell me. He has to tell us. If he doesn't tell us, we will protest on it because the same government which was meant for Goinkar Pond, giving it outside will not be Goinkar Pond. So I'm just reminding him because since you said road, he was there with me last term to fight for our Goinkar Pond. I'm giving him a reminder.